नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळेकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोयच्या मायनिंगात जिंदाल साऊथ वेस्टाची एंट्री. JSW पयलेच खेप गोंया भायल्या कंपनीची गोयच्या मायनिंगात एंट्री. 46 हेक्टरांचो हो ब्लॉक JSWन 96.65% उखल्लो. दुसऱ्या पावण्यात कुडणे साखळी मिनाच्या ब्लॉकाची पावणी जिंदालाक. सरकारान पावणेर काडिल्लो हो 6वो ब्लॉक. आज हरवळ्या कुडणे ब्लॉक पावणेर. बंदी घाल्ले धर्मीक कट्टरवादी PFI म्हणल्यार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर NIOच्यो धाडी. सकाळ सावन NIOच्यो गोंयांत फोंड्या कुट्टी धरून बिहार, पंजाब आनी उत्तर प्रदेशात धाडी. बिहारात 12 सुवाती, UPत 2, पंजाब आनी गोंयांत 1 सुवातीचेर धाड. PFIचो प्रचार प्रसार, फंडींग, भरती अशा कारवायांचो दुबाव. कुट्टी एकला दुबाविताक धरला. NIAने रेट टाकले, PFIच्या काही जणांना अटक केली. कितपत त्यांचं जाळ आहे गोव्यात? आत्ता मिडियांतल्यानूय म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा NIAन रेट PFIचेर गोंयांत घातल्या म्हणून. तर कितें ताजो रेट घातला तांचो कितें तरी संबंद ह्या लोकां कडेन PFIचो आसतलो. ही सगळी इन्फॉर्मेशन काडूनच तेंच्यांनी घातल्या आसतली. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे PFIचे कॉन्टॅक्ट जर आजुनूय कोणा कडेन आसत जाल्यार NIA तांकांय रेट करतली. हें करप गरजेचें आसा आनी म्हाका हेजो पयलीं डावट आशिल्लो बट आतां कन्फर्म जालें तेंच्यांनी घातल्या उपरांत. बिहारान 12 सुवाती, UPन 2, पंजाब आनी गोंयांत दरेकी 1 सुवातेचेर धाड. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण NIAचे टिमीन फोंड्या नागा मस्जिदी कडेन एकल्याचे रेड मारून कांय डॉक्युमेंट ताब्यात घेतल्यात. रेडीन खंय NIAन 4 राज्यांतल्यान वेगवेगळी डिजिटल सामग्री, बँकेच्या वेव्हाराचे डॉक्युमेंट, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया विशीं कागदपत्रां आनी 1 लाख रुपया कॅश जप्त केला. 4 राज्यांनी मेळून एकूण 16 सुवातींचेर रेडी मारल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोणा गुळ्या सकाळी मोठ्या अपघातांत दोगांक मरण. चापोलीचे एक जोडपें 2 व्हिलरीन घरा वतालें. तांकां अरुंद रस्त्यार एके लक्झरी बसीन आपली सायड सोडून चुकीच्या वटेन मोखली. दबक्या सरशी वागोणकार जोडपें सोंपलें. घरकान्न प्रियांका वागोणकार आगताक गेली. घोव पायक वागोणकार क्रिटिकल आशिल्लो. तो काणकोणा हॉस्पिटलांत गेलो. आज सकाळी सुमार 8 वरांचेर काणकोणच्या गुळ्या ह्या भागात एक भयानकसो ॲक्सिडेंट जालो. कारवारच्यान काणकोण दिशेन येवपी ही गाडी, लक्झरी गाडी आनी दुसरी म्हणल्यार एक स्कूटर जी हांगचीच फॅमिली, चापोलेची फॅमिली, ती गुळ्यासून आपल्या घरा चापोले वयताले. हार्डली एक 3-4 किलोमिटराची डिस्टन्स आसा. ही बस अशी सुसाट वेगान येयली आनी आपली सायड सोडून दुसरी सायडीन येवन तांकां घेवन सकयल गेली. हो धक्को इतलो जबरदस्त आशिल्लो की ह्या धक्क्यार तेंची स्कूटर चिरडून तेजी जी बायल आशिल्ली, जी पायक वागोणकर जो आसा तो जखमी जाला आनी तेजी बायल जी आसा प्रियांका वागोणकर ही जाग्यारच सोंपली. त्या उपरांत पायक वागोणकाराक काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेलें पूण थंय ताजो जीव गेलो आसा. हो रस्तो खूबच अरुंद आसा. ह्या रस्त्यार गेले 15 ते 20 दिसां पयलीं एक असोच ट्रक पडलेलो आनी 3 वरां ट्रॅफीक ब्लॉक जाल्ली. संबंदीत खात्यान आतां तरी देख घेवची आनी कांय उपाययोजना अर्जंट बेगिनात बेगीन हांगा करच्यो. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. आनीक 2 वर्सांनी गोंयाक रिणाची गरज पडची ना, मुख्यमंत्र्याक विस्वास. मायनिंग येणावळ, एक्सायज, GST, मोपा एअरपोर्टाचो 36% येणावळीचो शेअर हे सगळे जमेक धरल्यार गोंयाक खंय रिणाची गरज पडची ना. इब्रामपूर साळात शापोरा न्हंयचेर ल्हान धरण आनी 250 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशनाची बुन्याद घालूंक गेल्ले कडेन सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या 2 वर्सांच्या उपरांत गोंय राज्याक लोन घेवचें पडचें ना. आमी ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग आनी फायनान्शियल मॅनेजमेंट चलयलां, मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळ आसतली, GSTचे वाडलेले कलेक्शन्स आसतले, आमी म्हणटा की आमी जो टॅक्स दिता तेजे वाडलेले येणावळ आसतली, आमची एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान येवपी येणावळ आसतली आनी आजून 2 वर्सांनी आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान येवपी आमचो 36% शेअर आसतलो. ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां खंयचेच बाबतींत राज्याच्या तिजोरीक लोन घेवचें पडचें ना. हो प्रकल्प पयलीं आसा तो साळ लोकां खातीर आनी इब्राहिमच्या लोकां खातीर आनी त्या मुळे तुमची जी कितें अडचण आसतली ती अडचणी निवारण करपा संबंदी हांवूय समर्थ आसा. म्हज्या परस समर्थ आमचे मुख्यमंत्री आसात आनी तांच्या दरबारांत ना हें उतर फाटल्या वर्सभर हांवें आयकूं ना. आमचो खावपाच्या उदकाचो इश्यू सॉल्व जावपाक जाय. सो त्या खातीर एक फायल मूव केला आनी ते फायलीन धुमाशा व्हडली टाकी येतली. तुम्ही म्हटलं
पुनर्वसनान टाकी येतली, उस्पा येतली आणि एका कनेक्टिंग लाईन येतली आणि याचे सगळ्याचे सरकार 90 कोटी खर्च करता असा. ही फायल ऑलरेडी PWD मिनिस्टरान अप्रूव्ह केल्ली असा. ह्याचो फायदो जो आसा तो 3 तालुक्या भितर डेफिनेटली जातलो. बिचोली तालुक्यातले 3 मतदारसंघ जे आसात, मये आसात, साखळी आसात, बिचोली आसात आणि बार्देस तालुक्यातले 7 मतदारसंघ, पेडणे तालुक्यातले 2 मतदारसंघ. हो प्रोजेक्ट जाल्लो आहा तेतून आमकां पेडण्याकूय खूब बेनिफीट आहा. कित्याक पेडण्यान आतां चडशे प्रोजेक्टूय चालू आहा आनी हेच्या फुडें जातलेय बी. हेच्या फुडें आनीकूय आमकां उदकाचो सोर्स वाडोवचो सरान, इतलें सांगता सराक. कोलवाळे जेलीत स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर सुरू. कोलवाळच्या जेलीत मुख्यमंत्र्यान गोशाळेचें उक्तावण केलें. बंद पडिल्लें हस्तकला केंद्रूय सुरू केलें. वेगवेगळ्यो कला जाणा आशिल्ल्या कैद्यांक सुदारपा खातीर हे रिफॉर्म केंद्र म्हत्वाचें. ह्या कामात मोठी मजत आनी योगदान प्रजापती ब्रह्मकुमारी संस्थेन दिला म्हणून मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. आमी गोशाळा सुरू करता, ज्या गोशाळेंतल्यान इन फ्युचर इनमेट्सा खातीर लागपी हांगासर दूद हे ह्याच गोशाळेंतल्यान मेळटलें. हांगासर लागपी सिलिंडर हाडपाची भायली गरज पडची ना. आमी जो गोबर गॅस तयार जातलो तेतूंतल्यान तेंची गॅसाची रिक्वायरमेंट भागतली. हांगासर जे हँडीक्राफ्ट सेंटर तयार करता, म्हाका खूब पळोवन बरें दिसलें. पोट्री काम आसतलें, कार्पेंट्री काम आसतलें, पेपर वर्क आसतलें किंवा त्याच बरोबर तांच्यांनी जे टेलरिंग युनिटांतलें काम जे सुरवात केलां तें पळोवन म्हाका दिसता की खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमी हें काम हांगासर करपाक शकता. जे युनिफॉर्म स्टिचींग भुरग्यांचे हॉस्पिटल हेंय काम ते खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. इन्क्लुडींग फिमेल्स सॅनिटरी पॅड तयार करपाचें काम आमच्या फिमेल इनमेट्स भयणी आसा तांच्यांनी सुरवात केल्लें आसा. दिस इज एन रिफॉर्म सेंटर. हांवें स्वयंपूर्ण इतक्याच खातीर म्हटलां की तांच्यांनी केल्लें सगळें एक म्हणजे जेल स्वता स्वयंपूर्ण जावची, बाकी सगळ्या गजालींचेर जे डिपेंड आशिल्ले तांचे कपडे तेंच्यांनीच शिवचे, तांच्यांनी क्लिनिनेस तांच्यांनीच करचें, पेंटींग वर्क तेच करूं शकता. बरे बरे पेंटर्स तेंच्या मदीं आसात. म्हाका दिसता हें जर सगळें काम तेच करपाक शकले जाल्यार आमकां म्हणजे तेंचोय टायम आनी क्रिएटिविटीचो उपयोग बऱ्या कामाक जातलो आनी समाजांत हांगासल्यान भायर सुटल्या उपरांत तेय बी बरे नागरीक म्हणून भायर सरतले हेजी हांव अपेक्षा करता. आतां पर्यंत जे आमी सगळे बदल हे जे केल्या ते सरकारी खर्चान न्ही, आमकां रोटरी क्लब आसतलो, सालगांवकर्स आसतले किंवा आमची बाकीची कॉर्पोरेशन हांच्यांनी सगळ्यांनी मदत केल्ली आहे. काणकोणा मामलेदार ऑफिसांत उजो. कितल्योश्योच फायली उज्यांत लासून काबार. चडश्यो खंय म्युटेशनाच्यो. मामलेदार सांगता ते प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूंये. काल खंय पावर फ्लक्च्युएट जाताली. चडशा फायलीचें खंय डिजिटायजेशन जाल्लें आसा. नेमके खंयचे डॉक्युमेंट लासल्यात आनी कितलें लुकसाण जालां ताचो अदमास सध्या ना. शॉर्ट सर्किट जावन चडश्यो म्हणजे लासलेले आनी तेंच्यांनी दे आर मॅनेज. तेंच्यांनी चडश्यो फायली ज्यो आसा पळय त्यो काडल्यो, बंडलां काडून ती सायडीन दवरली आनी थोड्यो ज्यो ओल्ड ह्यो डिस्पोज फायली ज्यो ओल्ड पेपर आसले पळय ते सद्या लासून गेल्या. किती कसली फायली आशिल्ल्यो? तितून थोड्यो म्युटेशनाच्यो आसपाक शकता बट डिस्पोज आनी थोडे आनी कसले पेपर आसा. सो आतां ते काडून म्हणजे इन्व्हेंट्री ऑलरेडी केल्ली आहा तेजी. सो करलें कितें आसा पळय तें. मागीर आमी भितर कितें दार ओपन केलें. मागीर पयल्यार दुवरे सगळें हें जालें कंप्लीट. आमी सगळी दुवरान श्वासोश्वास घेवपाक जाय जालो. तेन्ना मागीर दार ओपन केली सगळी. मागीर स्विच वचून मेन स्विच बंद केलो. गोंय पुलिसांच्या कोतान गोप्रेमी हिस्ट्री शीटर. पुलिसांनी गोप्रेमी एक्टिव्हिस्ट हनुमंत परबाक हिस्ट्री शीटर म्हणून नोंद केला. ताचेर वैयक्तीक सुडाचो यत्न चल्ला. गोंयभरच्या हिंदू संघटनांचो आरोप. G20च्या फाटभुंयेर परबाक पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर म्हणून नोटीस धाडली. ताचें नांव लिस्टांतल्यान काडचें म्हणून हिंदू संघटना DIGक मेळ्ळ्यो. मुख्यमंत्र्यानूय खंय लक्ष घालचें. गेले कितलीशींच वर्सां आमी ह्या कार्यान हें करता आनी हनुमंत परबजी हांच्या वांगडा आमी काम करता. पूण आयज पर्यंत आमी अशें केन्ना तेंच्या कडच्यान आमी आयकूंक ना की जे कितें इल्लिगल चल्ला तेंचेर कितें एटॅक करपाचो वा कितें तरी आमी वायट करपाचें. आयज पर्यंत तेंच्यांनी पळयता तेन्ना तेंच्या हातीन एक फायल आसताली
प्रत्येक गोष्टी त्यांनी लिगली जे कितें इलिगल चलता तेज्या अगेन्स्ट लिगली हितून तेंच्यांनी काम केलेलें आहा. 2015 आमचेर एक अटॅक जाल्लो. आयज पर्यंत ह्या पुलिसांनी कोणाकूच तेजेर कारवाई करूंक ना आनी आयज हे परते आमचेर कारवाई करता. वैयक्तीक जो PI आसा, कित्याक म्हाजें उलोवप आमचें हनुमंत प्रभा बरोबर जालें, सो तेणें ते वैयक्तीकरित्या कांय गोश्टी घेतल्या अशें तेचें मत जालां आनी तेका लागून थंयसर तेणें कितें तेच्या रागान बी नांव बी जर तें घातलां तर एखादो क्रिमिनल आनी एखादो कार्यकर्तो एक्टिविस्ट हेचो फरक नॉर्मली सगळ्यांक कळटा. सो मुख्यमंत्र्याच्या मरेन ते पावच्या पयलीं जर सकयलूच हेंच्यांनी जर हें सोडयलो प्रश्न जाल्यार आमकां आनी फुडें वचपाची गरज ना. हे जर कांयच जायना जाल्यार मागीर आनी फुडें आमी कितें करपाचें तें चिंतचें पडटलें. पूण एखाद्या सोशल एक्टिविस्टाक जर अशें हिस्ट्री शीटर म्हणून घोशीत करपाक लागले, कोण आंदोलन करपाक फाल्यां फुडें येतलो? समाजाचें नुकसान आसा भितर. एके वटेन फोंडे पालिकेच्या वेंचणुकेचो बोवाळ, ते वटेन रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाची कामां नेटान चल्ल्यांत. वेंचणूक आचारसंहिता लागू आसतना हॉट मिक्सिंग कशें चल्लां काय म्हणून विचारल्यार कंत्राटदार म्हणटा काम खंय 2 वर्सां फाटीं काडिल्ल्या वर्क ऑर्डरीचो भाग. कांय कारणांक लागून काम आडकल्लें. पालिका वेंचणुकेचो खंय कांयच संबंद ना. हॉट मिक्सिंग काम तुमी घेतलां हातीन. अशें म्हणटा की इलेक्शन आहा आतां म्युन्सिपाल्टीचें आनी ज्या वार्डांनी खूब जाण कॅन्डिडेट रावल्या, सो ताका फेवरेबल म्हणून हें हॉट मिक्सिंग काम चल्लां काय कशें कितें? पळय, हें जें काम चल्लां तें म्हाका एक 2 वर्सां पयलीं वर्कआउट आशिल्ली म्हाजी. जें फोर्डा पोस्ट ऑफीस टू सवडे बायपास हें काम जें 2 वर्सां पयलीं केल्लें आनी तुमी तें कवरेज केल्ली तेका. तेजो भाग हो एक कोर्टा पर्यंत तो बायपासा पर्यंत उरलेलो. हेजी कारणां म्हणजे एक मदीं शिवरेजीचें काम आशिल्लें, रस्ते शिवरेजीचें काम तेंचें इनकम्प्लीट आशिल्लें आनी आमी तांकां सदांच शिवरेजीच्या फाटल्यान आशिल्लें की तातूंतलें काम बेगीन करून दियात. PWD मिनिस्ट्रूय आमच्या फाटल्यान आशिल्लो की लोकांक त्रास जाता तशें करूं नाका आनी रस्त्याची कंडिशन खूब वायट आशिल्लें. पूण शिवरेजीचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान आमकां ते रस्ते हातीन घेवपाक मेळनाशिल्लें. आमचो पत्रव्यवहार आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन म्हाजो आशिल्लो की म्हाका बेगीन जाता तितलें बेगीन सायट सारकी करून दियात, म्हाका काम बेगीन सोंपून तें वचपाक जाय. लेट जाता तितलें आमकां मातशें लॉस जाता न्ही. आनी आतां जरी फोंड्याचें इलेक्शन म्हणलें तुवें म्युन्सिपाल्टी, तो एक निव्वळ योगायोग आसा. कारण जो कोड लागचे पयलीं आमचें काम कितलेशें पयलीं चालू आशिल्लें. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपीक BCCIन 15 वांगड्याची टीम इंडिया जाहीर केली. IPLात दमदार कामगिरी उपरांत हे टीमींत आदलो वायस कॅप्टन अजिंक्य रहाणेचो कमबॅक. 7 ते 11 जुनाक लंडनात जावपा आशिल्ली हे टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलींत टीमीचो मुखेली रोहित शर्मा. अजिंक्य रहाणेचो कमबॅक. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपी खातीर BCCIन टीम इंडियाची घोशणा केली. रोहित शर्मा कॅप्टन, शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, KL राहुल, KS भारत, विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव आनी अनिल जयदेव उनादकान हांचो टीमीत आस्पाव केला. टीमीत अजिंक्य रहाणेचो कमबॅक ताच्या फॅन्साक उमेदीची गजाल. 7 ते 11 जुनाक ऑस्ट्रेलिया आड लंडनात ओव्हल स्टेडियमार चॅम्पियनशिपीची फायनल जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.